तर आयज आमी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोवा यांच्यानी एक अवेरनेस कॅम्पेन काढलेली आसा। ही कॅम्पेन पूर्ण गोंयभरून जातली, साऊथ गोवा आणि नॉर्थ गोवा दोन्ही सायडीन जातली। तशेंच आयज आमी जे यूथ आसा आनी स्पेशली आमचे सगळे पुराय गोंयचे लोक जे आसा तेंचे कडेन आमी मागता की तेंच्यांनी सगळ्यांनी मुखार येवन आमचे जे वॅक्सिनेशन जे कॅम्पेन जे स्टार्ट जाला ते वॅक्सीन तेंच्यांनी घेवचें। तशेंच जे आता यूथ जे आसा तेंच्यांनी वॅक्सीन घेवच्या पयलीं तेंच्यांनी आपले ब्लड डोनेट करचें, कारण वॅक्सीन घेवन 28 दीस तांकां ब्लड डोनेट करपाक मेळना। आनी अशें करून जर ब्लड बँकेन जर कमी जालें जाल्यार फुडें आमकां प्रॉब्लेम खूब जावपाक शकता। आनी थर्ड थिंग की आतां खुबशे जाणांक प्लाझ्माची गरज आसता, ते प्लाझ्मा मेळपाक खूब डिफिकल्ट जाता। सो सगळ्या लोकां कडेन अपील करता की तेंच्यांनी जे कोण कोवीड पॉझिटीव जाता तेंच्यांनी फुडें येवन तेंच्यांनी प्लाझ्मा घेवचें, सो दॅट बाकीच्या लोकांक जेंकां कोणाक गरज आसता तेंकां प्लाझ्माची पुरवण जातली। अशें म्हणून हांव तुमचे कडेन इतलेंच मागता आनी 2 मिनटां सोंपयता। कारण भायर सरतना मास्क सारकें घालचें, सॅनिटायझराचो वापर करचो आनी बेगोबेगीन वॅक्सीन घेवचें।